किती गोवे येले तुमच्या घराकडे? सकाळी हांव दारू घडटन जालें ते 4-6 जाण आशिल्ले. कितल्यांक सुमार? 7:30 6:30 त्या टायमार त्याचे पयलीं येयल्ले बीन? हेचे पयलीं येता पूण ते दुसरे आज येयले ते दुसरे. एक कळप आशिल्लें. कळप आशिल्लें. ग्रुप आशिल्लो. सो फॉरेस्टाक मी कळयला तुमी? फॉरेस्टाक मी कळयला? ना ना कळून ना. तुमचें नांव कितें? म्हाजें शांताराम गावडे. तुमच्या घरा कडेन येता? हय आतां थंय येयल्ले सकाळी. हांव भायर सरपाक दार उगडपाक सगळे आसा. सो ल्हान भुरगीं बीन आसा तुमच्या घरा? भुरगीं 2 जाण आसा. 2 इत्यादीच मोठे मोठे आनी 2 सामके व्हडले. बणबाग बेतोडा हांगसरल्या शांताराम गावडे यांच्या घरा फुडले वटेन आयज सकाळी 6:30 वरांचेर 6 गोवे हांगा दिसून येयले. गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यात मग शांताराम गावडे हेची बायल मंगला गावडे हिचेर हल्लो करून गोव्यान तिचो बळी घेतलेलो आनी आतां परत गोवे तेंच्या घरा कडेन येवपाक लागले कारणान सद्याक भंय सगळ्या घरांतल्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्लो आसा. सो फॉरेस्टान हेजी दखल बेगीच्या बेगीन घेवची. फॉरेस्टान हेजे पयलीं हांगा तेंच्या घरा फाटल्यान आनी सायडीन खूब एक 500 मिटराची ट्रेंच मोठी मारून गोवे गांवान शिरपाक तांकां अडथळो निर्माण केल्लो. पूण हे गोवे दुसरे वाटेन गांवान येवपाक लागल्या कारणान सद्याक गांवच्या लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. सो फॉरेस्टान तशेंच फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. बणबागाच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी.